काँग्रेसीच्या उमेदवाराचो बॅकग्राऊंड क्रिमिनल पणजे बीजेपीच म्हूण बीजेपीचो दावो। बरे मेजॉरिटीन ही सीट जिखोवपाक आनी 6-0 करपाक हांव कित्याक म्हणटा, जो नेट आमी विकासाचो दवरलेलो आसा, जो नेट आमी गोंय फुडें व्हरपाक दवरलेलो आसा, आनी जेन्ना आमची संख्या MLA वा लेजिस्लेचर पार्टीची संख्या वाडटली आनी 3 वयर वयतली ती आनी 4 MLA करून आनीकूय सरकार स्थिर करपाक जेन्ना वयर मदीं सरकार येता हीच प्रयत्न आमची चल्लेली आसा। पणजेक वायट प्रवृत्ती येवची न्ही म्हणून आयज पणजेकार सरसावल्या आनी एक उत्स्फूर्त पॉझिटिव्ह प्रतिसाद आमकां मेळत आसा, प्रतिसाद वाडत आसा दिसान दीस। आनी म्हाका डेफिनेटली खात्री आसा की 25 वर्सांची जी पणजेची परंपरा आसा, जे मनोहरभाईक पणजेकारांनी 25 वर्सां आपली सेवा करपाक तेंको दिलो, तोच सपोर्ट असोच फुडें कायम रावतलो। काँग्रेस ताळगांवचो डेव्हलपमेंट मॉडेल घेवन पणजे वेंचणुकेंत You have tested them for 25 years. You have seen they have done nothing. You give me a chance for 2 years, and then afterwards I will come with my report card. So just give me a time. I'm appealing to the youth that please support me. This is about your future. What I'm talking about. BJP is talking about my character, but I am talking about your future. My character has got nothing to do with your future. हे फावट आम आदमी पार्टी स्पॉयलर न्ही जिखपाच्या नेटान देंवल्या। पणजेन लोक फक्त आमदार निवडपाक न्ही पूण गोंयचें राजकारण साफ करपाक झाडूचेर मत मारपाचें आसा। हो आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा। ऑलमोस्ट आतां 80% आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाल्लें आसा। रायबंद्रा थोडे जागे उरल्या। फाटल्या वेळा हांव पयल्यांदा उबो आशिल्लो आनी 2000 मतां मेळ्ळीं, इवन दो इट वॉज माय फर्स्ट टायम। आज लोकांक तो कॉन्फिडन्स आसा की 2000च्यान हे 7-8 हजार येवपाक कांयच हरकत ना आनी आज लोकांक आम आदमी पार्टीक जिखोवपाचो मूड आयिल्लो आसा। गोवा सुरक्षा मंचय जिखपाचो दावो करता। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स आमकां निमंत्रणां येता, तुमी हांगा पावूना अजून, मुद्दम येया। हळूहळू सिद्धार्थाचे सगळे कार्यकर्ते सुद्दां फिरतात पळय, ताजे बरोबर ते आमकां मतदान करतली अशी म्हाका खात्री आसा। तो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बाबूश मोन्सेरात आनी हांव गोवा सुरक्षा मंच असो खरो कॉन्टेस्ट आसा अशें म्हाका दिसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।